आम्ही आज हांगा डॉक्टर जर्सन सेमी तवारीस आणि हांव एल्विस गुम्स आम्ही आज हांगा तुमचे मुखार इतल्या कारणा खातीर आसाय की आम्ही सोबिंगांनी कुंकळकार आम्ही ह्या गांवांत जल्मल्ले आम्ही तिगूय एक्चुअली ह्या सेम शाळेनूय शिकल्या स्कॉलान आणि मागीर आपापल्या प्रोफेशनान आम्ही वेगवेगळ्या सायडीन गेल्ले मनीस आम्ही आज इतल्या खातीर हांगा एकठांय जाले की आमच्या गांवांत चीफ मिनिस्टर येवपा आसा आणि ताजे बरोबर टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर ह्या कुंकळच्या भुंयेचेर येवपा आसा परां 17 तारखेर हे रेअर अकरन्स हालींच्या काळान की चीफ मिनिस्टर आणि टावन कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर एक बरोबर येता इथे बरी गोष्ट आमी तांकां वेलकम करपा म्हणून रावले पूण एट द सेम टायम आमकां एक सांगपाक जाय की ताणें येवचे पयलीं सेक्शन 39A ऑफ द टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग एक्ट रद्द करून येवचें कुंकळ्यान आनी ताचे फाटल्यान कारण आसा हे सेक्शन 39A आज गोंयचें निसंटन जाता वयत थंय ह्या सेक्शना लागून आनी हाजेर फुडारपण घेवन ह्याच कुंकळच्या भुंयेचो एक सुपुत्र जस्टीस फेर्दीन रेबेलोन आज आख्खे गोंयान कॉल दिल्लो आसा आनी ह्या उल्याक आज आख्खे गोंयाच रिस्पॉन्स दिवपाक लागला म्हणटकीच कितें डिमांड आसा जस्टीस फेर्दीन रेबेलोचो इनफ इज इनफ मुवमेंट म्हणून ताणें पयलीं म्हणटा ते 39A रद्द जावपाक जाय म्हणून सांगला पूण ताणें एक होलिस्टीक बील दिल्लें आसा सरकाराक जे कायदे पर्टेनिंग टू लँड गोंयचे लँड वीच इज व्हेरी सॅक्रोझँक्ट हें आज निसंटन जाता वयता थंय ताका लागून आमची एक मागणी की आमी आमचे जस्टीस फेर्दीन रेबेलो बरोबर आमी सपोर्टा आसायच सगळे जे स्वाभिमानी कुंकळकार आसाय ते आसतलेच जाल्यार हे भुंयचेर येवचे पयलीं तुमी हे सेक्शन 39 रद्द करचें आनी ताचे फाटल्यान कारणूय आसा तुमकां जाय ते भशेन हरमळ गांवांत कोणी तरी आवाज केलो लोकांनी म्हणून तुमी थंय स्थगीत केलें सगळें शिरदोनचें एक एजिटेशन जालें सगळे गोंयचे लोक गेले तुमी सस्पेंड म्हणून केलें आनी तुमी दाखोवन दिलें की जेन्ना चीफ मिनिस्टरा जाय आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर 39A रद्द जाल्लें तर एक दिसा भितर 24 वरां भितर तुमचें आख्खें नोटिफिकेशन रिसेंट करून उडयलें मग तुमकां कुडक्यान जर करपा जाय तुमी मंत्री कुडक्याचे जाले तुमी गोंयचे मंत्री न्हू अशें जाले आनी सेकंडली जें इन्विटेशन आमचे दोळ्या मुखार आयलां ताका कोण इनवायट करता कितें तें आमकां खबर ना कित्याक सरकाराचें अजून पर्यंत आमी पळोवना कित्याक आमी सरकारान आसले मनीस आमी केन्नाय पळयलें ना की इन्विटेशन ताका मायबाप ना सरकाराचें जर फंक्शन चीफ मिनिस्टर जर येता जाल्यार तो अशोका एम्बलमा सकट गोंयचे सरकाराचो एम्बलम आसपा जाय आशिल्लो तसली कांय ना कोण आपयता कितें तें खबर ना म्हणून आमी चड करून मागताय तुमी जेन्ना चिफ्टेन जेन्ना रिफर्बिशमेंट म्हणटाय काय रिनोवेशन म्हणटाय हे चिफ्टेन कित्याक लागून झुजले अन्यायाचेर झुजले गोंयची जमनी सांबाळपाक झुजले गोंयकारपण सांबाळपाक झुजले आनी तुमी आज तुमचे एक्चुअली आत युअर हँड्स आर सॉयल्ड विथ 39A ते धुवन तुमी येवचें आनी मागीर ताका हात लायचें आमी पळय हे 39A पळय सेक्शन आसा ऑफ TCP एक्ट तातूंतल्यान आमी पळयलां आमचें फूल गोंय जें पळय आसा दॅट इज डिस्ट्रॉयड दॅट इज रुईन्ड आनी हें जर तरी आमी सांबाळटले जाय जाल्यार हो 39A पळय सेक्शन पळय आसा तो आमकां पयलीं सद्याक काडून डस्टबिना उडोवपा जाय आमी गोंय सांबाळटले जाल्यार आनी हें जर तरी आमच्या गोंयान जो पळय आमचो सुपुत्र आमचो जस्टीस फेर्दीन रेबेलो फुडें घेवन गेल्लो आसा आमच्या आख्खे लोकांक आनी थोड्या कुडक्यांनी जशें पळय आतां एल्विस बाबान सांगिल्लें पळय आसा थंय तुमी तें सस्पेंड केल्लें आसा गोंय जें पळय आसा आय रिमेंबर जॉर्ज ऑरवेल एनिमल फार्म इट्स बिकम एन एनिमल फार्म हें राजकारण पळय आसा तें एनिमल फार्म जाल्लें आसा ऑल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल दॅन अदर्स अशें जावनाय राजकारणान सगळे लोक एकच जावपा जाय अँड दॅट इज द ब्युटी ऑफ गव्हर्नन्स अँड दॅट इज द ब्युटी ऑफ दीस डेमोक्रेसी पूण हें आमच्या गोंयान जायना हो पयलो प्रश्न आतां आमी दुसरो प्रश्न जो पळय आसा आमकां एक इन्विटेशन जें पळय चलता ताका लागून कितें तरी उद्घाटन जावपाचें आसा फावंडेशन स्टोन लेईंग सेरेमनी जावपाची आसा आमचे कडेन एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा बाळ्ळी 30,000 लोकांक एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर असो आमचो प्रिव्हेंटीव एंड सोशल मेडिसीन जें पळय आसा तें आमकां डिक्टम दिता आनी जे कडेन पळय खंय रुरल एरियाज आसा ट्रायबल एरियाज पळय आसात थंय तुका जर पयस जॉग्राफिकली स्प्रेड आवट सेटलमेंट आसताले जायत
20,000 लोकांक लेगीत आमी एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर दिवपाक शकता. आतां आमचे कडेन ऑलरेडी प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा. असोच प्रायमरी हेल्थ सेंटर सांखळी आशिल्लो, पूण सांखळी आशिल्लो तो तेमी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर केलो, अपग्रेड केलो. आनी ते अपग्रेड करतकीर आमकां आनीक 4 स्पेशलिस्ट मेळटात. सो आमकां जर तर जाय जायत जाल्यार हे प्रायमरी हेल्थ सेंटर जे पळय बाळ्ळीचे पळय आसा ते जर अपग्रेड केलें जायत, जशें पळय सांखळी जाला तशें कुंकळ करपाक शकता. आमकां 4 स्पेशलिस्ट मेळटले, आमकां टायमली ट्रिटमेंट मेळटलो आनी आमकां एक्सपर्ट हँडूय मेळटले हू कॅन ले देअर हँड्स ऑन द पेशंट्स ऑर पीपल हू आर कमिंग टू प्रायमरी हेल्थ सेंटर बाळ्ळी. दुसरी गोष्ट, आमचे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा. साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तशेंच आमचे नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही दे आर अलोंग द हायवे आनी प्रायम मिनिस्टराचे फंडींग आसा एज पर टू द प्रेझंट हेल्थ मिशना प्रमाणे. तातूंतल्यान आमकां फंड मेळटा टू अपग्रेड दी साऊथ गोवा एंड नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. आमचे लुकार नाका म्हणशी तुमी साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वयर वचून पळयात, फ्लोर एम्प्टी आसात. सो त्या लुकाराचेर वॉट इज द हिडन एजेंडा? टर्शरी केअर म्हणटात, पूण टर्शरी केअर जायना. कित्याक जालें तें आमकां कळना. जालें जाल्यार जायत ताजो फायदो आमकां सगळीं गोंयकारांक जातलो. ते नॉर्थ गोवा जावं ना ते साऊथ गोवा जावं, आमकां स्पेशलिस्ट मेळटले. एक काणकोणचो कोणी जर तर सुट्टा हार्ट अटॅक जालो म्हणून तो कुंकळ लेगीत पावपाना, अर्दे वाटेरूच मरतलो. तो कित्याक मरचो? जस्ट बिकॉज हीज वॉट अ लोकेशन डिसएडवांटेज. वाय डोंट यू अपग्रेड दीस हॉस्पिटल? बरें अपग्रेड केलें जायत आमकां दोतोरांक क्लिनिकल इक्विपमेंट जास्त जातलें. वील बी प्रोड्युसींग बेटर डॉक्टर्स. आमकां ते अडचणीक गोवा मेडिकल कॉलेजीर रावपाची गरज ना. लोकांक फायदो जातलो, कित्याक लोकांक ताबडतोब सामकें इमिजिएट केअर वील बी गिवन इन टू दीस हॉस्पिटल्स. ह्यो गोश्ट्यो आमी मनान दवरपाची गरज आसा. आतां आमकां जेन्ना पळय हांगा आमी आयकलां की ते हॉस्पिटल येता म्हणून, कितें म्हणटा तें आमकां कांयच खबर ना लोकांक. अशें जावनाये, कित्याक हेज्या पयलीं बीन खूब पायलट प्रोजेक्ट म्हण हाडिल्ले आसात आनी ते पायलट प्रोजेक्ट मागीर ते खंय गेले आनी कितें जालें म्हणटा तें आमकां कांयच खबर ना. सो ताका लागून आमची सांगणी की आमचे कडेन आसा, जशें पळय सांखळी पळय हेल्थ सेंटर अपग्रेड केलां तशें प्रायमरी हेल्थ सेंटर अपग्रेड करचें. ना जाल्यार आमगे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पळय आसा ते टर्शरी केअर अपग्रेड करचें. ते सगळीं गोंयकारांक कुंकळकारांक सगळ्यांकच फायदो जातलो हें केलें जाल्यार. कित्याक फाल्यां फंडींग घातलो आनी तें जरी तरी सेंटर तुजे कडेन मेंटेन करपाक जायना, जशें आयज प्रायमरी हेल्थ सेंटर बाळ्ळी जावं वा बाकीची जी हॉस्पिटल आसा पळय तेच भाशेन ह्यो गोश्ट्यो आनी फुडें जावपाक जायना. ताका लागून आमची सांगणी, कित्याक चीफ मिनिस्टर येता ताजे कडेन आनी तसोच हेल्थ मिनिस्टर येता, तांचे दोगांय कडेन आसा हें अपग्रेडेशन करपाक अँड दे कॅन टेक केअर ऑफ बेटर हेल्थ of our Kukolkas and the around places. आणि सर आता आमच्या हेल्थाचे कुंकळे जो प्रोजेक्ट येता तेजे बद्दल आमी जॉन्सन ऑलरेडी उलयला आनी इज द रायट पर्सन बींग अ डॉक्टर तेजे वयर उलोवपाक. हांवें तेजे वयर कांय उलयना. दुसरें 39A बद्दल बेलवीस उलयला. तरी पूण हांव सांगूंक सोदतां की ही चडवड इनाफ इज इनाफ. ही सुरू केल्ली दुसऱ्या कोणूच न्हय, आमचो हे गांवचो हीच कुंकळकार जस्टीस फेर्दिन रेबेलो. आनीक तेणें ही चळवळ स्टार्ट केल्ली की ठरावीक जाग्या बद्दल न्हय, आख्ख्या गोंयान तें 39A स्क्रॅप करचें म्हणून बील सुद्दां ड्राफ्ट करून तेणें दिल्लें आसा. आनीक आमची मागणी की हे इन टोटेलिटी 39A जे पळय आसा हें पार्ट्सांनी आख्ख्याच गोंयान तें रिजेक्ट करचें. आतां आमी आयकलां, तुमी आयकलां ते भाशेन परवां 17 तारखेर सरकार आमच्या दारी येवपाचो आसा. आनी हीच एक ऑपॉर्च्युनिटी. आता फाल्यांचो दीस आसा आमच्या आमदाराक. आमचो आमदार एक एड्युकेटेड आनी बरो सारको उमेदीचो, एसेंब्लीन तो जाय तें उलयता ती आमकां खबर आसा. हो तेणें इश्यू आयज आनी फाल्यां ताका दीस आसा, हो इश्यू सरकारा कडेन घेवचो, CM कडेन घेवचो, TCP मिनिस्टरा कडेन घेवचो आनी कुंकळ्यांक तो एनावन्समेंट करचो आनी आमकां सगल्या कुंकळकारांक जें कितें आमी मागलां तें आमकां दिवचें, गोंयकारांक जें कितें आमकां दिवचें, गोंयांत कितें उरलां तें सांबाळून दवरचें हीच आमची विनंती. आणि फाल्यां येता आसतना जर तो 39A काय केलं ना मागीर मुखार कितें आसता तेच्या फुडें मागीर आमी कितें आहा अशें कितें ते घेवन येवं येनाका हें आमचो डिमांड आसा. मागीर ते फोटींग ठरतले. CM आनी हेल्थ मिनिस्टर फोटींग म्हणटले आमी, कित्याक तुमकां जाय जाल्यार तुमी जाय तें रद्द करतात. आख्खी गोंयची मागणी आसी आनी ही मागणी जी जस्टिसान जी रेज केल्या जमीन सांगले ते भशेन ती आख्ख्या गोंया लागता. आमी इतलें म्हणटाले तुमी फोटींग. आनी तुमी जेन्ना ह्या पवित्र भुंयेचेर येताय, तुमची ह्या दोगांयचे ह्या गांवांत नाती आसा. तुमकां फातर्बा देवस्थानां वचपाचें, तुमी भक्त थंयचे. सो तुमची नाती आसा, तुमकां खबर आसा ह्या गांवचें. जशें तुमी सांखळी तुमची वाठारान रद्द केला तशें आमच्याय गांवांत आनी आख्ख्या गोंयान अशें 39Aचे इफेक्ट दिवपाक जायना. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.